मायनिंग वाठारातल्या शेतकऱ्यांनी मायनिंगाक लागून शेती सोडली, मात लांबगावच्या मयेकार फामिलीच्या कार्याची देख घेवपासारकी मयेकार फामिलीन परत शेत पिकयला. पयलीं वांयगण करी मागीर अळसाणा वयले सायटी हेचे ऊस पळय दिसता ते सायडीन अळसाणा पेरी रोपो बी सगळे लायता, भाजी घालता, रोपो लायता, सगळो जिनस करता, अळसाणा पेरता. पयलीं पेक्षा आतां कितें त्रास जाता म्हणजे आतां उदकाचे त्रास सगळेच प्रॉब्लेम आहा. मागीर दुसरें पीक जायना. आमी पयलीं वांयगण करी हेका वांयगण आतां जायना. आतां 10-15 वर्सां जालीं वांयगण बंद. शेत हें उदक ना. पयलीं कितें आमी वांयगण करी न्हू, सरदार कमी जाल्यार वांयगणात आमकां भरपूर भात जाय. मागीर ते मायनीक लागून पाणी बंद जालें. मागीर आमकां करूंक गावना. आमी अशें परतें वयर चडोवन उदी घाली वयर. आमी तें चालूच दवरला, आमी बंद करूंक ना. माती ही सगळी काडलेली पयलीं तेजे मेरेन फुडें बसून ती मागीर परत माती येयली म्हणून लोकांनी काडकेरीच सांडली. कसली माती ही मायनी वयली पाणया बरोबर ते मळ कहो हे आनी ती माती सकयल द्यावा. तशी आमची बी तशीच जाल्ली. ताका लागून तेंच्यांनी भात जायना बरें म्हणून मागीर ते सांडले लोकांनी. आयज लांबगांव म्हटलें जाल्यार फूल गांव हो शेतां म्हणटा तो ही फूल कंप्लीट 2 टायमाची शेतां जाताली पयलीं. आतां जशें आमच्या जाणट्यांनी पयलीं ती जी माती आसलेली भितून जी डिपॉझीट जाल्ली सीट ती आमच्या थोड्याशा पाटान आसलेली ती काडली आनी थंयसर शेतां करता. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.